स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे तुझ्या मनोबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, अभिवादन तुमच्यांताशी ते समर्थ तत्वाक आणि श्री राम तत्वाक हांव लवून नमस्कार करता। आज स्वातंत्र्य दिन आसा। आमकां सगळ्यांकय मनाचें स्वातंत्र्य मेळो ही कामना आज हांव सगळ्यां खातीर करता, देवाली प्रार्थना करता। आमी मनाचे आनी मुखार गुलाम जावन रावची ना। भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें, आमगेलें मनाक स्वातंत्र्य आमी केन्ना मेळोवचें तें आतां आमी मेळोवया। ताजे खातीर मनोबोधाचे श्लोक आमी खरेंची ही पॉकेट डिक्शनरी म्हळ्यार ही एक श्लोक म्हळ्यार एक हें उपनिषद तातूं यम नियम सांगले ती वखदे सकल कोरका म्हूण कल कोर न्ही म्हूण सांगलें, कल कोरका म्हूण सांगलें, कशें करचें तें सांगल्या। सगळें दासबोधान जें सांगल्या ताजी एक कल म्हणटात तें पॉकेट डिक्शनरीशी अगदी गायड गायडान कशी मस्त हे आसतात न्ही आमगेली कले टेक्स्ट बुक्स मस्त कलकल बरयल्ले आसता।
जाल्यार परिक्षे वेळारी आमकां गायड उपयोगा पडटा. नेमके प्रश्न आसता ती ताजी नेमकी उत्तर कशी दिवची, कितली दिवची, कसले सगळें बरयल्लें आसता. तेमी ती तें म्हत्वाचें आसता. तशें आमगेलें हें काल थंय आमी पयर थंय खंयचें केल्लें 105 थंय श्लोक केलेले. आमी सांगलें क्रिये वीण नाना परी बोली जेते, परी चित्त दुश्चित ते लाजविते, मना कल्पना धीट सैराट धावे, तया मानवा देव कैसे निपावे. मनाचेर कले कंट्रोलच दवरनी गाद्द्यांक घालेले बैल सो नास धूस करता फिरतच तें मन, ताका कोणें आवर घालूं शकना ती. तशी तेजें मन असं चित्त दुश्चित ते लाजविते. कल्ल्याक तर आमी जे उलयतात न्ही आमी तशी वागना ती. वागका म्हळ्यार मनाक वागून आमी शिकोवंक. नुस्तें बा मना तूं अशी करी तशी करी म्हणून आमी स्वता वागका. आनी तांकां दुसरें जाता विवेके. विवेक म्हळ्यार योग्य विचार. क्रिया आपुली पालटावी म्हळ्यार हें सगळें आमी इतलें दासबोध श्रवण केलो, मनन केलें ताजें कडेन मनोबोधाचें तशीची श्रवण मनन चालूच आसा. तर आमगे क्रिया म्हळ्यार कसलें आमगेलें वागणें थोडें तरी बदल्लें हांवें हाचो आमी विचार करता. जर बदल न्ही जाल्यार तांणी सांगलें विवेके क्रिया आपुली पालटावी, अति आदरे शुद्ध क्रिया धरावी. खंयची बरी क्रिया आसा कोणाक तरी जाणकाराक विचारा ती. जनी बोलण्या सारखे चाल बापा, तूं बाकी कसलें करनाका. तें तूं जे दुसऱ्यांक करूं सांगता पळय तें तूं स्वता करता वच बस, आनी कसलें करका म्हणना. मना कल्पना सोडी संवसार तापा. आतां हांगा हाजे मुखार 106 धर न्हू एक पंचक सूर जाता. पंचक म्हळ्यार 5 श्लोकांतूं शेवटचो चरण सेम. आतां हांगा हें आसा तुटे वाद संवाद तो हितकारी. आतां वाद म्हळ्यार कसलें वाद कलमीत जाता. हांवांची बरोबरी दुसऱ्यांक सगळें चुकता किंवा आमी कबूल करना ती की एक प्रश्नाक एक प्रॉब्लेमाक 4-5 किंवा 6-7 डिफरंट ताका पैलू आसूं शकतात. ताका चाल विंगड आसूं शकतात जाच्यान तें खुल्लें जातलें. आमी मान्य करनात. आमकां दिसता एक चावी मल्ल्या आसनी तीच बरोबरी, दुसरी चावे खंयच्योय लागना ताका. अशी जे हांवांची श्रेश्ठ म्हाकाच वतसे कशें लावचें. म्हाका एक चावी मेळ्ळी ठीक आसा मगल चावीन उगडलें, पण दुसऱ्या चावीन सुद्दां उगडचें जाता. आनी जो पर्यंत आमी पडटा ना तो पर्यंत वादची जाता ती. आमी वाद करनासतना संवाद करता. अशें समर्थ सांगता आसा ती. ताजे खातीर पयलीं म्हळ्यार मनागेलें हें जावंका मनोबोध कसल्याक केला. मनागेलें कोऑपरेशन जावंका आमकां. मनाक वाट्टेल तशी हें करचें न्ही. तशी तंबोरा बरें आसा मन. घोमटे सूर काडचे शकता. घोमटे संगीत येता तांतन मनांतन. भोग संगीत येता. मनाक आल्हाद जायशी आमगे तना मनाक आमकां मात न्ही बाकीच्यांक सुद्दां. तशी संवाद केल्यार एक नमन्यान लोभस घोमटे मृदू उलयल्यार सगळ्यांक बरें दिसता. ताजे खातीर कल जाता की तंबोऱ्या तारावरी मनाचे तार जुळका लागतात. तार जुळोवंक लागतात मनाच्यो. आतां आमगे घर एक तंबोर आसा कितलीं वर्सां पोरण आसा. म्हाका हांव सतत वापरतालीं. हल्ली हें तानपूर आनी हे 2 तें तंबोर घेवन बसचें कमी जाल्या. जाल्यार ताजी मद्द एक तार ती तुटली. ती रिपेर करची व्हरल्या. ती जरी लावन हाडली न्ही ताका टेन्शनाचे ताजे नॉब्स तिरपूंक लागतात. कान तिरपूंक लागतात ताजे. तशी मनाचे कान थोडे तिरपूंक लागतात. तावळ ते चिकीट टायट जातात न्ही तांतन. आनी प्रत्येक कोण तिरपितना पुरवे क्यांनी तिरपूं अशें करून ते वाजोवन पळोवंक लागता. ते जर लूज जाले तरी ताजो आवाज समयना येता अशें येता. तशें उपयोग ना. आनी जोर जोरान तिरपीत बसली तर ते ठण्ण करून तुटून वता. ते आमी मध्यम जावंका. मध्यम तर आतां आमी प्रपंचीक लोकांक आमकां
हें महत्वाचें आसा की आमकां हे सगळे रिपू बिपू म्हणटात न्ही, रिपू सोडा हो म्हणटात ती. संन्याशाक सुद्दां रिपू सोडूं जायना ती. कळ्ळें? मागीर ताकाय जेवण खाण आसता संन्याशाक सुद्दां. तागेल डेली तागेल शरिराचें काम आसता, देहधर्म आसता ती. हां, ताकाय थोडी न्हीद लागता, ताका भूक लागता, न्हिदेची गरज आसता, खावची पिवची गरज आसता, चिके भोंवची व्यायामाची गरज आसता. सगळेच कसलेच चुकना. त्यामुळे ते मेळोवंक लागता. भिक्ष मागून का जायना, अन्न मेळोवंक लागता. हां, प्रापंचिक मनुष्य कल करता तो स्वता द्रव्यार्जन करता आणि हें करता. तर द्रव्यार्जन करतना खंय पुणी काम करता लागता. प्रत्येक दिवस आमगेल मना प्रमाणे उगयत सांगू जायना. आमी कोणाल पुणी अंडर काम करता ती, तांगेल आमगेल जुळता म्हूण सांगू जायना. किंवा आमगेल हातांत आशिल्लें काम तांतल्यान आमी करयता ती. तांणी सम कर ना जाल्यार तांकां धारेर धरका म्हळ्यार वय न्हय. वी हॅव टू टेक देम टू टास्क, नाल्यार ती कसले करचीच ना ती. आनी वी आर अकाउंटेबल टू अवर हायर पीपल, म्हळ्यार आमकां आमगेल बॉसाक जबाब दिवचें आसता कसलें जाय न्ही म्हणून. तावळें तितलें तें एक टार्गेट आसलें, अमूक इतले तारखे भितर अमूक इतलें काम जावंका. तें जाय न्ही जाल्यार आमी मस्त ताजी मागशी लागता. तावळें कोपका लागता, हें करका लागता. तरीके समर्थांनी हांगा सांगल्या, हां, स्वाम्यांगेल रचना आसा समर्थ स्वाम्यांगेली, की अति सर्वत्र वर्जयेत. खंय अति करचें ना. अति कोपता कार्य जाते लयाला, अति नम्रता पात्र होते भयाला. भो नम्रत केलं तर की सगळी मऊ दिसली की कोपराने खणटात. हाक वेळ कोणें लगावे दचारी म्हण अशी तशी आसूं नये. आनी मस्त कोपची भाव. कोपची म्हळ्यार कितलें मना कोप आरोपणा ते नसावी. आतेतल तें अति काम ते कोणतेही नसावे. प्रमाणामध्ये सर्व काही करावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति काम भोज सगळो दिवस काम करता बसली, कसले रेस्ट घेनी काय नी पिनी काय ना, सिक्क जातले. आणि दुसरो दिवस केल्ले ते काम फुकट अर्धाचेरी वरले करूंक जायना अशी जाता. तशी आसूं नये. तशी अति लोभ, लोभ नाकवे. लोभ म्हाका आत्मज्ञान जाय हाजी म्हाका सतत मगल तें ध्येय, ताजी एक आस लागता म्हाका, ताजी पिशे लागता, तो एक लोभ. जाल्यार प्रापंचिक लोभ आसता न्ही, ते खर जुशी रोग. तो लोभ म्हळ्यार एक रोग आसता, विकार आसता. रिप म्हळ्यार दुसरं कांय न्ही, मनाचे विकार. विकार म्हळ्यार आजारपण, सिकनेस. तशी लोभ म्हळ्यार कितलेंय मेळ्ळो आनी जायी आनी जायी आनी जायी, मेळ्ळें तर की आनी जायी. आमकां अशी खरपून घेतली तरी आनी खरपून घेवया आनी खरपून घेवया म्हण दिसता तशी. आनी जना नित्य लाज. लोकां मध्य आमी जेन्ना अशी लोभ करतात न्ही, तरी आमगेल घरचे कोणें तशी लोभ केल्यार आमकां लाज दिसच्या लागता तांचे बद्दल. लोक कल म्हणटले हाका म्हण. आनी आमगेल कोणें लेखतल आनी आसलें तर आनी. वेरेज भो हांव त्याग करता म्हणून म्हाका 5 रुपये इनकम आसल्यार हांव 15 रुपये दान करता. आनी कड्डेर 10 रुपये खंयच्यान हाडचे म्हण लोकांना भीक मागची. कळ्ळें? अति त्याग तो रोकडा मृत्यू आज, सदा तृप्त नेमस्त सर्वा दिसावे. शिस्तीन वाका, शिस्तीने, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. ताजे खातीर तांणी थोडे श्लोक एक 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 आमी नंतर वाचच्या. आतां हांगा 106 श्लोकान कल सांगल्या. शिस्तीन वाका म्हूण सांगल्या. बरी स्नान संध्या करी एक निष्ठा, विवेके मना आवरी स्थान भ्रष्टा. आतां मन आमगेलें सुसाट सुटलें बा कलेपणी कार्या मागशी आयकना सांगिल्लें. तावळे कल करका आमी आमगेल शिस्त, मनाक शिस्त लावंका. शिस्त कशी लावची? पयले शारिरीक शिस्त लावंका. बरी स्नान संध्या, तुमकां फ्रेश दिसना हांवें बरीची पारोशें म्हणटात मराठीन. तूं पारोशें म्हळ्यार न्हायना काय नासन बसचें, सगळो दीस लोळत पडचें हांतुळ्ळें, न्हांवचें ना करचें ना कलेना. हां, ताका कल म्हणटा ती बरी. ताजे बदलाक बरी स्नान संध्या, स्नान करका. सकाळीं उठून न्हाल्ली की एकदम फ्रेश दिसता. आमचे की शॉवर घेवन येता हं म्हणटात, हांव फ्रेश जावन येता म्हणटात. फ्रेश जावन म्हळ्यार कसलें शी सुसू करून येता ती, जाल्यार ताज्यान फ्रेश जाता ती. म्हणून हांव चिके वॉशरुमा वचून फ्रेश जावन येता म्हणटा ती. तर त्या वेळार न्हाल्लें, शॉवरा म्हळ्यार राबलें, कितलें बरें दिसता. आनी त्या ताला छान तूं बरबरी पद सुचता ती, म्हणया म्हण दिसता. इतलो गोमटो सूर लागता.
तेमी ती सगळ्यांत व्हड गायकच न्ही तो पयले बाथरूम सिंगर जालेलो आसता अशें म्हाका दिसता असं. पहिले तो मुळान दोन बाथरूम सिंगर आसता, नाचतना ताका पयलीं पद म्हणून नवीन नवीन सुचना लागले आलाप हें तें कळ्ळें. म्हणल्यार तांकां कसली आमकां उपाधी आसना त्या वेळार नाचतना. आराम वी आर एट अवर ओन. कोणें विचारतले आसना ती कितलो वेळ जालो म्हणून. हां, तर ते स्नान संध्या ही करपाची एक ठरावीक वेळार फ्रेश थंड उदक किंवा हून उदक थंडीन धुन उदक आंगार गेलें की हाय जाता, शेकून घेतली बरी. आनी ती एकनिश्ठ आसता की बरोबर न्हांवन चेंची अशी. आनी विवेके मना आवरी स्थानभ्रष्ट जावं नये म्हणून स्नान संध्या. आतां संध्या म्हळ्यार ही हे संधी करची मुंजी जाल्ल्यांनी तशें मात्र न्हय. आमगे सुद्दां नाम घेवचें, एक साधन करची. हां, तें करता तें केल्ल्यार कल जाता आमगेले क्रिया पालटता. दया सर्वभूती जया मानवाला, सदा प्रेमळू तो भक्ती भावे निवाला. जय जय रघुवीर समर्थ. हां, ते सांगता ती मना स्नान संध्यानी स्वधर्म कर्म एकनिष्ठपणे कोरनु स्थानभ्रष्ट म्हळ्यार निर्विषय ब्रह्माला तानू च्युत असल्या मनाक ब्रह्म कशें आसा निर्विशय आसा. आनी आमी खंय आसा ती आमी विशयांक शिरकल्यान ती. तेमी ती पयले स्वताक आंगाची मळी काडया. पार्वतीन सुद्दां आंगा मळी काडून गणपती केलेले खंय ताज्याने. म्हळ्यार तिन्ने जे आळस किंवा जे एक हें आसा न्ही तमो गुण सगळे गुणांचे तिगेले आंगार जे भरलेले पळय मळी संस्कार ते काडून ताजो गणपती केलो तिणें. ते आपणाले चेडूं म्हणून आनी ताका कडेन जीव कोन्न दिलो. तशी आमी न्ही आमगेले एकनिश्ठपणान आमगेल्या आंगात चिक्कोल घालूंक आमगेल्या मनात चिक्कोल घालूंक. हां, स्नान हें फिजिकल स्नान हें देहाचें स्नान आसता, देह शुद्ध करता. आमगे स्वामीच सांगता ती ह्यो न्हांवन आयले की म्हाका ऑफिसां वच्चें आसता रे, कोणा वेळ आसता तें सगळें वाचूंक आनी तें म्हणटी म्हणच्याक नाम घेवच्याक जप करच्याक. अरे तूं कितली गडबड जाली तर की हें कले कपडे घालून वत न्हय न्हांवन ऑफिसाक अशी वत तुवें तर 2 माळ तुका जपच्याक कितलो वेळ लागता. थोडो वेळ पयलीं उठ्ठा. एकल्याक एक यंग चल्ल्याक कसले कामांत यश लागनाशिल्लें. हें प्रपंचाचें हांव सांगता असं, परमार्थ दूर वचुलो पण प्रपंच आधी प्रपंच करावा नेटका मग पहावे परमार्थ विवेकाके. तर प्रपंच समज जाल्ल्यार मात्र शिस्तीन जाल्यार मात्र ती शिस्त मनाक जी लागता ती आमकां परमार्थांत उपयोगा येता. तेमी पयलीं मनाक आमी शारिरीक शिस्त लावंक एक. तर तान्ने एकल्याक तागलोच एक फ्रेंड एकदम ताका सगळें आमकां यश मेळटालें. ताणें म्हणलें म्हाका कसलें केलें तर की बरी निराश जाल्यार दिसता. हांव सांगूया म्हणालें आयकत जाल्यार तूं फक्त न्ही सकाळ बेगी उठ रे, 4 घंटे उठ्ठा म्हणून सांगलें. कळ्ळें. तर हाका कळना 4 घंटे हें पळय हांव सांगता तशें करी. हांव उठयता म्हाका अनुभव आयलो म्हाका बरें दिसता आनी म्हाका यश मेळटा. तूं म्हणाल न्हय यश कशें मेळटलें म्हणून आपण तुका सांगता तूं 4 घंटे उठा. उठयलो एलार्म लावन उठयलो. पयले दिसाचे के दोळे मडीत उठयलो. कडेन उठयल्यार पळयल्यार भायर पळयल्यार पडदे बाजू केल्यार कितले गोमटे सौंदर्य देवागेलें भरल्या. आपसूक तागेलें मन अशें भरून आयलें देवा कितले गोमटे रंग विखरल्यात रे तुवें. निसर्गाचे रंग म्हळ्यार खंयचे पिक्चरांत तितली येना ती. रुमू 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 वार सुटला आनी भोव गोमटें तें अरुण हें म्हणटात पळय अरुणकला तशी अरुणागेलें आगमन जालें. तांबडे रंग भरले ती निरनिराळे हें आनी अशी प्रसन्न दिसली ताका. उठयलो बेग बेग वचून तोंड धुवन आयलो. हें केलें घोट भरलो तोंड धुवन आयलो आनी कडेन न्हांवनूय आयलो. आत्कल करचें की तोंड धुवन आयलो न्हाय न्ही पण अजुनी मरगळ आशिल्ली इतलो वेळ आसना न्हय तर आत्कल करया. चिकेची हात पांय हालयले अशी अशी करून न्हीद वचका म्हणून. थोडो व्यायाम केलो. सूर्य नमस्कार घाले. सूर्य नमस्कारच घालका म्हणना खंयचे एक व्यायाम केले एक 5-6 घंटे थंय. कड्डेरी न्हांवन आयलो आनी देवा जप करच्या बसली न्ही एक ठरावीक जाग्यार बसची भितरी इतलें त्या देवा बद्दल एक नमन्या प्रेम अडचून आयलें तागेल्या मनांत की तो तागेल्या मनांतलो वाद आशिल्लो न्ही
हांक मेळटा तांक मेळना, म्हाका कल्याक मेळना म्हणून, तांक मेळटा हांक मेळटा म्हाका कित्याक मेळना म्हणून ते वाद गेल्लो. आनी तो सहज म्हणटाक सुसंवाद करचे लागलो देवा लागीं. गूड मॉर्निंग देवा, कशेंस तूं? पयली गोश्ट ही, देवा गूड मॉर्निंग, जय शंकर, जय शंकर आमी म्हणटा ती. ते पयलीं आमी फोन कोणाक करता ती, त्या फोनाक हात लावची ना. पयली देवाक जय शंकर म्हणचें. जय शंकर, कशेंस देवा? हां, कितलें बरें दिसता तुगेलें सान्निध्यांत. म्हाका आनी कसलें नाका, म्हाका फक्त तुगेलें सान्निध्य दी. हां, आनी हांव म्हगेल्या प्रॉब्लेमा बद्दल हांव तुका विचारता, तूं म्हाका ताजी उत्तर दी कशी करूं येता म्हणून. बिकॉज तूं जाणकार आस, हांव जाणकार ना. तावळी तो सांगता की आमकां कसलें नाकात देवा, तूं इतलें प्रेमळ आस, तूं दयावान आस, हां, सगळें पतित पावन आस. म्हाका हें कसलेंय कळना रे. तेमी ती म्हाका फक्त हांवें म्हगेल्या फ्रेंडान सांगलें तूं बेगी उठ्ठा आनी उठोवचे भितर तुका सगळे चमत्कार पळोवचे मेळ म्हाका. देवा अशी म्हाका नित्य जागय, हां, 4 घंट्यार जागय म्हाका कशी करून. तूंच म्हगेलें एलार्म. तूं भितर बसला न्ही, हां, ते ठणठण गोपाळचो ठण 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 करी, भितरल्यान घांट आयकूंच्या यो आनी हांव उठावंका तशी. तरी विवेक म्हाका विवेक दी देवा. हें फालफाल जालें भायर सृश्टीन जालें, म्हगेल्या मनान तूं फाल्य करी. म्हाका सगळ्याचे मार्ग दिसो ती प्रपंचांत कशें करूं येद, कल करूं येद. आनी तुगेलें नाम घेतच करचें तितलें इच्छ दी. विवेक मना आवरी स्थानभ्रश्ट. आतां हांव स्थानभ्रश्ट जाला, खंय म्हगेलें मन धांवतास. ताका पकडची कशी, दाव्यांत कशी बांदचें. आमकां संवसार करपा लागता. थोडे म्हणटाक सगळे कल म्हणटात ते कोप राग लोभ सगळे आमकां जावंका ती वेव्हारा खातीर. जाल्यार ते सान चेड म्हणे भोवची उडा हें आसतात पळय, नुकतेच दिमकुलान वतले चेडवांक गांवांत तशें करतालीं. आवसूक रांदप करपा लागता, ते चेडू खंय धांवता, खंय पडत म्हणून भंय दिसता. आंगणान तूं हांगा मेट्टा थंय खंय पडत न्ही. तेमी ती कल करता, एक व्हड दोरी घेता नाजूक पांयां दूख जायनाशी आनी हळुवारपणे ते पांयाक आनी मानच्या पांयाक बांदून घालता. ताले एक पांयाक सुमार व्हड दोरी आसता. तो सलग अशें खोलीन सगळे कडेन फिरूंक शकता, पण तो भायर वचूं शकना. हां, आनी फक्त तागेले हाताक कसलें वायट लागन अशी ती पळयता स्वच्छ दवरचें. म्हण चेरडाक कळना, कल्ले काडटा आनी तोंडाक घालता. तेमी तश्शी जावं न्ही म्हणून ती काळजी ती आवस घेता. तश्शी देवा म्हगेल्या पांयाक एक साखळी बांदून दवरी म्हगेल्या मनाक, की हांवें तितल्या भितरीच हांव फिरका, मस्त मुखार वच्चें ना. हां, ताज्यान कल जाता की तूं कशें सदा प्रेमळू भक्तिभावे निवाला. जो नित्य हें करता की बरी स्नान संध्या करी एकनिष्ठा आनी विवेकाने मनाक आवरता, स्थानभ्रश्ट मनाक दया सर्वभूती जया मानवाला. तागल मनान तूं आपोआप भगवंतागल गूण डेव्हलप जावचे शकता. ते प्रेम सदा प्रेमळू भक्तिभावे निवाला दया सर्वभूती जया मानवाला. हां, तशी तेमी थांगता निकल सांगल्या की अनेक कडेन स्नान संध्यादी स्वधर्म कर्माचे आचरण अवश्य करपाची अशी समर्थांनी मस्त हांच्यान सांगल्या. कळ्ळें? चित्तस्य शुद्ध हे कर्म हें आपणागल चित्तशुद्धीसाठी करका, दुसऱ्यांगल चित्तशुद्धीसाठी आमी करची न्हय. कळ्ळें? हें आचार्य सांगतात. तशी कर्म मार्ग अजिबात सोड न्हू. नुसतें वेदांत ग्रंथाचें वाचन आनी श्रवण कोणें दवरशात तर तेवें चलची ना. इत्या म्हळ्यार तुमकां अंतरान तूं शुद्ध जावंका, अंतरा पासून शुद्ध जावंका, मना पासून शुद्धी येवंका. नाजाल्यार मागशी थोडे ऋषी तुमकां गोत आसतले, मस्त भौतेक ऋषी म्हळ्यार हे शास्त्रज्ञ, तांकां ऋषी म्हणटाले मागशी काळांत. तांणी कलकल शोध लायिल्ले आसताले. जाल्यार तांगेल प्रकृती धर्मा प्रमाणे तांगेलें वागणें आसतालें. तर थोडे कल जाताले योगासन करून डायरेक्ट विहंगम मार्ग म्हळ्यार तांकां आत्मज्ञान जातालें. कळटालें तांकां आत्मविंगड हें तें तटस्थ राबून पळोवचें शकताले. जाल्यार
मना शुद्धीकरण जावंक तितलें तांगेलें जाल्लेलें नाशिल्लें. मन धांवता चौकडे. हां आणि ते स्वताक पंडित म्हणून घेता. ती अहंकारित जाता आपणाल पांडित्याचो. हां हाय म्हणटात न्ही कोण कबीर की पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भवान भयान कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय. प्रेम प्रेम ह्या शब्दाक प्रेम आनंद हे जे गुण आसत न्ही ताका दुसरे पॅरल ना. आमी कोणाकय प्रेमान जिंकच्या शकतात. कोण कितलें वायट उलयले बा आमी शांतपणान जर तांकां समजून घेतलें एक ना एक दिवस तांकां दिसता की अरे आपण इतलें हें केलें तरी ती आपणाल्या प्रेमानेच वागता मग. तर निदान वाईट वागची तरी कमी जाता त्या हाज्याने कळता. अंतरी शुद्ध ब्रह्मज्ञान बाह्य निष्ठेचे भजन. आता भजन म्हळ्यार हांगा कार्य. भजन म्हळ्यार नुसतें भजन म्हणटा बसचें न्ही. भजन म्हळ्यार कसलें भक्तिभावान करची काम जे आस आपणा वरी दुसऱ्यांतूय देव आस परमात्मा आस तांकांय मन आस म्हूण समजून जे करचें ताका कल म्हणटा ती भजन. अंतरी शुद्ध ब्रह्मज्ञान बाह्य निष्ठेचे भजन. निष्ठ म्हळ्यार कसलें शिस्त आणि निष्ठ म्हळ्यार कसलें श्रद्धेच्याय वरची पायरी. श्रद्ध कशी येता आमी वागून पळयल्यार मात्र आमगेल्या मनाक श्रद्ध येता. श्रद्ध केन्ना येता कले सांगले बा कोणें काय म्हाका हें करी तें करी हें वखद करी तें वखद करी विश्वासान करी. होमिओपथीचेर विश्वास दवरल्यार मात्र होमिओपथी वखद लागता नाल्यार लागना म्हणटात. जाल्यार होमिओपथी वखद लागच्याक पयलीं विश्वास दवरचे की पयलीं होमिओपथीक वखद घेवचें आनी तांणी सांगिल्लें हें पथ्य पाळन घेवंका. मस्तपंत आमी वखद घेता ती पण पथ्य पाळना ती. कांदा लसूण खावचें ना कच्चें सांगिल्लें आसता. कॉफी पिवची ना. अर्ध तास तरी मुखार मातशी टायमींग दवरका घेतना हें कसलें पाळना ती. आमी एका वयर एक खंय दुखचें की एका वयर घेतलें होमिओपथीक वखद पथ्य कसलें पाळणी ताजे गूण या ना. तेमी ती सगळें अशें न्ही जे आसा तांणी सांगल्या की आचार उपासना कोण आमी निश्ठ ना की तर तें जर आचरण केलें सम पाळण तरी आमकां जायते रिझल्ट आयले. रिझल्ट येना पडे आमी स्वानुभवान दुसऱ्यांक सांगू शकतात अरे हें वखद घे हाजेरी तुका बरें जातलें हांव घेवन पळयल्या. विश्वास आनी श्रद्ध केन्ना येता आमी करून पळयता ती त्या वेळार येता. ताजे खातीर पयलें अंधश्रद्धाच आसका लागता. ताणें सांगलें म्हणून हांव घेतलें. आतां ताणें म्हळ्यार कोण तो सांगतलो ताणें स्वता घेवन ताका बरें जालेलें आसका तरी तो खरो सांगतलो जाणकारू म्हळ्यार कसलें ताका स्वताक ताजो अनुभव आसता आनी तें अनुभव्यान सांगिल्लें आसता. नुस्तें वखद कोण प्रिपेर करता ताणें केन्नाय घेयनी ताणें सांगून आमकां विश्वास बसची करनी. पण जो एखादो रोगी आसत ताका ताजो अनुभव आयलो आनी ताज्यान ताका बरें दिसलें तरी तशें आमी जर करून पळयलें आनी आमकांय बरें दिसलें ताणें सांगता म्हणून ना हाजेर विश्वास दवरया आमगेलो आपोआप विश्वास बसता श्रद्ध बसता. आमी श्रद्धेन घेवचें लागता ती आनी कडेन दुसऱ्यांकय तें घ्या म्हणून सांगतात. तशी ताणें आतां सांगल्या तर कल करका. बरी स्नान संध्या करी एकनिष्ठा विवेके मना आवरी स्थान भ्रष्टा दया सर्वभूती जया मानवाला सदा प्रेमळू भक्तिभावे निवाला. आता हांगा सगळे हे जे मना श्लोक आसत न्ही ते मनाक आवर घालून ताजी क्रिया पालट जावंक ताजे खातीर आसता. ती क्रिया पालट म्हळ्यार कसलें आमी आत्तां म्हणलें इतलें आमी श्रवण भक्ती केली हें केलें आमगेल क्रिया म्हळ्यार आमगेलें वागणें थोडें तरी बदललें हांवें. प्रपंच करपाची तरी प्रपंच करता करता तें अनुसंधान त्या परमेश्वराक आमकां लागलें हांवें. आमकां परमेश्वरा बद्दल कृतज्ञता दिसतलें. सगळें कसलें नेचर जरी पळयलें तातूंत त्या परमेश्वराक हात आमकां दिसतलें. हाच विचार आमी करता. आतां हांगा तांणी दुसरो 157 नंबर मना कोप आरोपणा ते नसावी मना बुद्धी हे साधू संगी वसावी मना नष्ट चांडाळ तो संग त्यागी मना होई रे मोक्ष भागी विभागी.
म्हळ्यार कोपाचें आरोपण म्हळ्यार आरूढ जावचें. कोप हो आमचेर आरूढ जाता मनाचेर. पण एक सांगता मंडळी, कोप हो स्वयंभू रिपू ना. बाकीच काम क्रोध न्ही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे पुराय तातूंत पयलीं खंयचो काम म्हळ्यार डिझायर. दिसची कले दिसली की आमकां हें जाय तें जाय जें दिसता न्ही, त्या आकर्शणा भितर माया आसती. माया हें दृश्य जें आसा दोळ्याक दिसता ती माया, ती आकर्शक आसा. म्हणना पण आमच्या दोळ्यान पळयलें की आमकां घेवया म्हूण दिसता. हां, आय वॉन्ट टू हॅव, म्हाका जाय, जायची आनी जाय आनी जाय, परत परत जाय अशी. तर तें जाय म्हणना पळय, म्हाका जाय म्हळ की मगल जाल्लें. मगल जालें म्हळ की हांव तुका दिना, मगल मालकी येयली ताजेर. अरे तुगल खंयची मालकी? देवान निर्माण केलें तें. हां, तूं कशी मेळ्ळें जावो तें जावो, पण जें मेळ्ळें जाल्यार ठीक आसा. मेळ्ळ्यार सुद्दां खंयचे रिपू येता? आनी जाय म्हूण लोभ येता. हां, एक कल म्हणटात ताका, तातूंत हाच भाव येता कळ्ळें, आसक्ती येता जायची. ताकाची म्हाकाच जाय तें जायची म्हूण. तें जालें तें मेळ्ळ्यार ठीक आसा आनी जाय म्हूण. बरें मेळ्ळी जाल्यार आनी म्हारग. मेळ्ळी जाल्यार थंय सर्प असो भोव कोन्न एक सर्प येता आनी मत्सर येता. हां, मत्सर म्हळ्यार कळ्ळें, म्हाका मेळ्ळी ताका मेळ्ळें, ताका कशें मेळ्ळें, म्हाका कशें मेळ्ळी, व्हाय नॉट मी. बरें मेळ्ळ्यार व्हाय मी म्हूण म्हणना ती, पण मेळ्ळी जाल्यार व्हाय नॉट मी, म्हाका कशें मेळ्ळी अशें. हांगा मत्सर आयलो. आनी मत्सरू हो बरी हाजी कीडशी मनान तूंच राबून आमकां जळयता काळीज. तशी हे सगळ्यांतूं क्रोध हो जो आसा तो स्वयंभू ना. म्हळ्यार बाकीचे जे रिपूज पयलीं येता ती आनी ते फुलफील जायना जाल्यार आमकां कोप येता. कसलेय कारणान आमी मन आशिल्लें तें जाय न्ही तरी मागीर कोप येता. आनी कोप न्ही नोटीस दिवन येता. आमच्या कोणें समवाग्य न्ही बा, आमी 2-4 पंत सहन करतात. हां, कड्डेर आमकां हगूर हगूर कळटा म्हाका कोप येतस, किंवा म्हाका रण्ण येतस. मगल चल्ली ती सान आशिल्ली, पाप अगदी सान आशिल्ली. कसले हाज्यान आमी जर ती कले उलयली तर तिगले दोळे डब जाताले. कले कर नाशिल्ले करूं लागले, तशें कर न्हय गो म्हणून गवजी घाल्यार एकदम दोळे डबडबताले तिगले. तरी आमी लक्ष दिनासन तेंच तिका सांगलें, हांग यो तेका हात लावं नाका ताका. म्हळ की म्हाका कल सांगतालो बस, मगल दोळ्यां उद्दां आयल्यान दिसना हांवें तुका म्हणून. म्हळ्यार सान्न चेडूं कितलें प्रामाणीक आसता ती. तशी आमी तांगेल दोळ्यांतून उद्दाक लोकांगेल प्रेम. हां, इतलें सुद्दां कोप्पू न्हय की तें आरोपणां म्हळ्यार आमचेर आरूढ जावन बसता तितलें कोप्पू न्हय. कोपका थोडे वेळ कोपका. 5 रुपया कोप असल्यार 5 रुपया कोप काडका भायर आनी ताजे नंतर विसोन वचका. वयर कोर न्हय, कोप कर येदो, पण बऱ्या खातीर, लोकां भल्या खातीर आमी कोप करीत आनी सुदारचे खातीर. जाल्यार हें कोर न्हय कोणागेलें वायट जावं कोण मनान थाणू कोप केन्नाय कोर न्हय. आनी तें तशें जावं न्हय म्हूण त्या मनाक कंट्रोलान दवरच्या कल करका. मना बुद्धी हे साधू संगी वसावी. आतां साधू संग म्हळ्यार कसलें, साधू संगान कल जाता. हां, तांणी सांगल्या, मना नश्ट चांडाळ तो संग त्यागी. चांडाळ वायट लोकां संगत काण घाली आनी मना होई रे मोक्ष भागी विभागी. मोक्ष म्हळ्यार म्हाका आनी कसलेय नाक्का मोहांतान हांव भायर पडला. मोहाचो क्षय जावचो तो मोक्ष. मोक्ष कोणाकय मरना पण मेळना. RIP म्हणटात, रेस्ट इन पीस. कोणें रेस्ट करनात जाल्यार मोक्ष सुद्दां मरना पण मेळना. कोणाक मोहाचो क्षय मरचे पयलीं जाता की मनाच्या, ताका आपोआप मोक्षांत वता. दॅट इज द मोक्ष. जिंत मोक्ष तो तशें आसता. तर त्या मोक्ष भागांत हांव विभागी केन्ना जावचें, तरी चांडाळांक गेलो म्हणजे अशीच गॉसिपींग करता ती, वायट कोणा वृत्ती आसता
तांगेल संग सोडत न्ही, तांगेल संग सोडत ती लोभ हेसत म्हण आमकां तांणी घेतलें, तांणी नवीन फर्निचर घेतलें, म्हाकाय जायी अशी सगळें म्हळ्यार आमी कल करता ती हां आवाज बी महत्व दिता ती आमगेलें मन कसलें करता आसता खंयच्याकय भयंकर इम्पॉर्टंट दिता ती तान आनी कंपॅरिजन हां ताल्ले हें बरें कपाट आसा आमतल्यागी तशी जावंका ताल्ल्या 4 कुडांचें घर आसा आमगेलें 3 कुडांचें खंय आमी दोग जाण आसत वय पण आनी एक कूड तरी आसचें न्हय अशी कडेन अपेक्षा हांव इतलें व्हड जाली इतलें म्हानतार जाली मगल चेडवान म्हाका पळोवचें नाका काय कसलें पळोवंका तूं तुल्लें पळ न्ही तूं स्वतालें पळयत वय हो विचार करता म्हळ्यार कितें त्रिशूल म्हणटात ताका त्या 3000 आमकां क्लेश जाता आसता ते म्हूण तें आमी सोडका आनी साधू संगी साधू संगान साधू कल दिता आमकां गो तसली तो आमकां प्रपंचाच काणटो आमगेले खोल पांयांत रुपला एक मोळ तोपता न्ही मोळ न्हय पण काणटो गांवांत खाली पांयान भोंवतात पाप ते कातकरी शेतकरी लोक पांयांत एक एक तितलो व्हड काणटो कंत रुपता ताळ काडच कशें तो अशीच काडूं जायना हां आमगेले हांगा जर हें जाल्यार आमी सेफ्टी पिनान काच बीच तोपल्यार आमी सेफ्टी पिनान आनी आजू बाजूचे सोडोवन ते काडूं पळयतात हां तशी कोणे कोणी गांवांत न्ही आनेक व्हड काणटो तसलोच घेवन त्या काणट्यान कांट काडतात काणट्यान कांट काडतात तें तोप्पील कांट काण उडयलो मागीर ज्या काणट्यान तो कांट काडलो त्या कांट्याचें कल काम तोवय दूर उडोवन चडटात तशी आमी अज्ञानी आशिल्लीं ती आमी प्रपंचान शिरकून पडल्यान ती आमगेलें मन आमकां वश ना तरी आमकां साधू संग केल्यार संतांगत संगती धरल्यार पयले ती आमकां काणट्यान कांट कशी काडचो तें शिकयतात थोड म्हणटाक आमगेलें अज्ञान दूर जाता हां पळय तुगेलो देह हो तूं न्हय तुगेलो देह म्हळ्यार तूं न्हय हें पयलीं लक्षांत दवर तेमी ताजें वायट दिसचें तुका कोणें उलयलें एक समशीर तिकोवप आयलो अशी सगळें कोर नाका कळ्ळें न्हय आनी प्रत्येक पंथान नामाच कांट आसा न्ही ताज्यान सगळे कांटे भायर पडटात तेमी नाम घेवच्या लाग विवेक करी विवेक म्हळ्यार कहलें विवेकाच कांटो योग्य विचार खंयची प्रॉब्लेमाक कशी सोल्युशन वापर येद अशी तें पळोवंका आतां हांगा पयलेचें अगदी कोणाक अगदी बेजार आयला बा तांकां सांगता वच रे पयलीं न्हांवन यो न्हांवन आयलें कितलें फ्रेश दिसता न्ही शरिराक फ्रेश दिसता मनाक फ्रेश दिसता अशी अगदी बरें दिसता म्हाका तरी बाथरुमांत एकदम आय एम व्हेरी हॅप्पी कले म्हळ्यार कले उपाधीचें आसना आराम पद म्हणटा बसली जप करता बसली सतत तागेलें अनुसंधान चालू आसता सतत आनी कसल्याक आमकां मोक्ष आनी कसले जाय कल्याची गरज ना तरी क्रोध वश होणे नको रे बापा म्हण म्हणटा ती कळ्ळें थांगा तांणी सांगलें मुखारी मना सर्वदा सज्जनाचे नियोगे क्रिया पालटे भक्तिभावार्थ लागे क्रिये वीण वाचाळता ते निवारी तुटे वाद संवाद तो हितकारी अथांगा वाद आणि संवाद सज्जनाल संगती धरल्यारी संवाद जाता त्यामी ती सज्जनांगेल संगत करका कल्या म्हळ्यार आमी दुर्जनांगेल संगत केली की संगा संजायते काम म्हळ्यार ती कशी हें जाय तें जाय ताजी मागशी आसतात की आमकां दिसता तांत कल्ल वायट आस ताका पळय कितली प्रॉपर्टी मेळ्ळी ताणें कितले पयशे कमायले हें आमी केलें आमकांय मेळटा न्हय करया पण ताका खंय लिमीट करका हें आमकां कळना बिकॉज कोणाक केल्ल्यान की तो फक्त रजोगुणी आनी तमोगुणी प्रपंचान शिरकून पडलेलो आसा नामाचे त्याल लायनीतान बनाक ताका भायर पडूं जायना तर आमी भितर रिगतना चिके विचार करका भितर रिगले तर के सगळ्यांत संत संग म्हळ्यार नामा संगती त्या नामाचे त्याल लावन जाय ते करा ती सज्जन लोक आपोआप मेळटा ती सज्जनाक खंय सोदूं वचें कळ्ळें मागीर आमी सज्जन असल्या मात्र आमकां बाकीच सज्जन दिसतात तें आसा आमी जर सज्जन ना ती आमकां प्रत्येकांक दुर्गुण दिसतात आनी दुर्गुण प्रत्येकल्याच आसतात फक्त कल्लें आसा आमगेले दुर्गुण आमकां दिसनात कळ्ळें मागीर भितर आसा ती आनी आमी बॅटरी घालून पळयना ती आमगेले दुर्गुण दुसऱ्यांक दिसतात
दुसऱ्यांक दुर्गुण आमकां दिसतात वय की न्ही तेमी ती तशी आसूं नये तर सज्जन आल्या वचूल्या कल जाता ते आमकां शिकयतात कशी आनी आमकां भोव गोमटे करून भक्ती भावार्थ लागे प्रितीन आमकां लागीं करतात स्वाम्यांगल थंय आनी वचूल्यार कशी प्रीत एक नमुन्याची उलोवन सुद्दां कशी शालीन गोमटेची अशी सज्जन 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 म्हळ्यार हांगा संत म्हण न्ही मना सज्जना म्हळ्यार सज्जना म्हळ्यार मिडल क्लास फॅमिली आसता न्ही तशी अगदी संत पदवीक पाविलोय न्ही जाल्यार एक आमचे वरी सर्वसामान्य साधक प्रवासाक भायर सरला जशी वारकरी म्हळ्यार पंढरीच विठोबाची न्ही पण ते चलत आसत आनी एकमेकां मदत करतात एकामेका साह्य करूं अवघे धरूं सुपंथ तशी तरी ज्या सज्जना हें केल्यार आमगेल कल जाता तुटे वाद नाल्यार आमगेल वादच मस्त जाता वाद कलमीत जाता हांव मगल घोड्याक 5 पाय हा जिमीत वाद जाता हांव म्हणटा त्यांची बरोबरी कला म्हळ्यार मगल नजर असणे ती लिमिटेड आसा हांव ह्या चर्मचक्षुनी पळोवच्या वता मगल ज्ञान तितलें अगाध ना म्हाका अनुभवाचें ज्ञान ना अजून तेमी ती म्हाका कल जाता हांव खले विचार करतना नॅरो मायंडेडनेस हांव म्हणलेलें खरें आनी हांव तें पटोवन दिवच्या वता आनी तें म्हाका पटच्याक हांव मस्त मैंने बहुत पापड बेले है मगल कॅस अशीची वत्तान धवी जायनी ती म्हण म्हणटा कळ्ळें अनुभवान धवी जाल्या ती अरे वय पण तुगल वारी अनुभव आणि दुसऱ्यान घेतिला ताका एक गोष्टीक 4-5 सोल्युशन्स 4-5 कल म्हणतात पर्स्पेक्टिव्स असू शकतात कंगोरी म्हणतात ताका भोव गोमटे दिसता ती वय की नाही एक बाजून पळयले एक नमून दिसता दुसरे बाजून पळयले दुसरे नमून आजकाल तसले फोटोग्राफ्स आयले आमगे घरा अशी हांगा एक अशी पळयल्यार अंबाबाई दिसता अशी पळयल्यार स्वामी समर्थ दिसता ती त्या बाजून पळयल्यार हे वल्लभ श्रीपाद श्री वल्लभ दिसता ती असले फोटोज मेळटात तशी एक्चुअली तशी करूं जाता तशीच आमकां प्रत्यक्ष सगळ्यांगेले व्यूज कळना पळय ताका जी गोमटा येता आनी अशी अरे बापरे अशी आसूं शकता थंय वाद जायना थंय संवाद जाता वय बा कितली बरें तूं सांगलें खरेंची हां आनी पळोवया हांवें कोण पळोवया तेवें कोण पळोवया आनी आमी सगळीं मेळ मुखार वतात एन्जॉय करतची तशी जावंका तेमी मना सर्वदा सज्जनाचे नियोगे क्रिया पालटे आमी क्रिया पालटे म्हळ्यार हांगा कशी पालटता क्रिया सांगात पळोवया क्रिया पालटे म्हळ्यार कल जाता क्रिया पालट म्हळ्यार कल जाता आमी थोडेपणी आमगेले वागण्यात बदल पडता पयलीं कितले आमी रिजीड आशिल्ले तशी राबना ती आमी सगळ्यांक लर्न टू लिसन अँड लिसन टू लर्न हे थोडे स्लोगन्स आसात संतांग संगत धरल्यार दे टीच अस हाव टू लिसन अँड हाव टू लर्न फ्रॉम लिसनिंग लिसन टू लर्न आणि लर्न टू लिसन नाल्यार आमी इतले रिजीड मायंड आसता हांव 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 म्हणलेलेच बरोबर दुसऱ्याक जाल्यार आमी आयकून घेनात आयकून घेवच्या तयारीच आसना पण जेन्ना एखादो संत येता तो शांत बसता आणि सल्ल मागील शिवाय तो दिना गप्प बसता एक कडेन तशी जालेले एक मनुष्य वचलो कोण की एक संत मंडळी तागेले हें चल्लेलें तागेलें प्रवचन आनी सुमार लोक आयिल्ले हांवें थंय वचून बसलो देवळांत आनी तो व्हड मनुश्य असामी असामी म्हणटा असामी असामी कसामी कसामी म्हणलेले वरी तो वचून बसलो ताका कळ्ळें आतां तूं लंचान केलें हें ना तर सगळ्यांनी वचना पडे आपण विचारया किंवा विचारया म्हण दिसलें तर तें जाल्लें आनी तो मनुष्य उठावन तो संत सुद्दां वचून चालू पडलो तो बच्चाक लागलो हालें लक्ष दिली अशी एक दृष्टी घाली मात्र तावळी तांणी म्हळें महाराज आनी आपण हांगा तुमकां कलकी विचारचें आयिल्लो तरी कळ्ळें न्हय पण हांव एक इतले वेळ धरून हांगा बसलां तुमी म्हळ्यार पळयलें आतां सुद्दां तुमी म्हळ्यार पळयलें जाल्यार सादें कोण तूं म्हूण सुद्दां विचार न्ही म्हाका म्हणून म्हणलें त्या मनशान ताका भयंकर वायट दिसलें तावळी ह्या सत्संगी मनशाक सज्जन मनशाकय ताचे बद्दल दिसलें पण ताणें म्हळें चेडा तूं म्हाका म्हणटा हांव तूं कोण म्हणून
हांव विचारनी म्हणून. पण हो प्रश्न तूं स्वताक विचारले की आपण कोण म्हणून हे विचार. त्या प्रश्नाचे उत्तर सोदचें असल्यार हांगा यो नित्य यो, हांगा ताजी उत्तर दितात. आमी कोण म्हणल्याचें उत्तर हांगा मेळटलें. ही संत संगती कर. नुस्तें येवन बसून हांव कोणकी आसा आनी म्हाका दुसऱ्यांनी विचारका तूं कोण हां तूं कल खातीर आयला, तूं कितलो व्हडू, तुका स्तुती करका. नो, तो अहंकार आनी वाडोवन तुका मोक्षांतल्यान दूर करचें कर न्ही हांवें. कळ्ळें? म्हळ्यार म्हाका प्रेम येता रे तुका पळोवन. तूं नित्य यो हांगा आनी मनांत हें सोदी की खरेंच हांव कोण हाजें उत्तर सोदी म्हूण. कळ्ळें? तशें तें क्रिया. तर तशी संतांगत संगती म्हळ्यार देहाची संगती आसता. मस्त म्हणटा सज्जनांगत संगत देहान सुद्दां आसता. बरें, देहान संगत एक म्हणटा आमगेल गुरू आनी आतां देहान ना ती तावळी तांगेल वाणीची संगत. वाणी संगत म्हळ्यार कशें जाता? श्रवण भक्ती. त्या ग्रंथान बसून उलोवन घेता ती तांगेल ग्रंथांची संगती. नामाची संगती. वाणीची म्हळ्यार हे श्रीरामचंद्र मनसा स्मरामी, श्रीरामचंद्र वचसा गृणामी. तशी तोंडान हांव म्हणटलो, मनान स्मरण करतलो. तें जें हें आसा ती संगती वाणीची संगत म्हळ्यार. तेमी ती कल श्रवण भक्ती करका, ग्रंथ वाचन करका. संत लोक ने सज्जनांगत संगत कल्या धरका गो तसले. ते निंदाय करना ती आनी कोणा स्तुती करना ती, निंद सुद्दां करना ती आमकां सवय पडका. आमी कोणा निंदा स्तुती करनी. क्रिये बद्दलची म्हळ्यार कहलें दोग जाण आसत बा, तो तिसऱ्या बद्दल तांगेल दूर उलयता बसची ना. दॅट इज गॉसिपींग. ताच्यान कसलेंय प्राप्त जायना. टायम मात्र फुकट वता आनी गेल्ले टायम जशी न्हंये उदकाक व्हांवन ते न्हंये उदकाक सेम उदकान तुमकां परत पांय दवरचें जायना. तुमी एक पण पांय दवरलो भायर आयली परत पांय दवरया म्हळ्यार दुसरेंच उदक आसता. तशी निंगडो क्षण आसता आमगेलो. तोच वेळ परत येना. तेमी ती आमी असले भानगडेन तूं पळोवया. त्यात वाणीच संगती, श्रवण भक्ती, नंतर संतांक मनान घट्टी धरून दवरका. म्हळ्यार आमी जप घेतील तावळे कशी घेतिलो ते अजुनी म्हगेल कानपुटांत ते शब्द आसा तो प्रसंग म्हाका अजुनी आठयता. कशी समर्थांनी म्हाका पापणीने दोळ्यांनी म्हाका आधार दिल्लो की हांव आसा न्हय, हांव तुका सांबाळ घेता. ही जी संगत मेळ्ळी ती मनान तांगेल चरण घट्टी धरून दवरले की असले हांकां कसलेंय कमी पडना. सगळी तांचेर जबाबदारी पडली. कळ्ळें? बरें ना जाल्यार तुमी पळोवन घेवचें आसा. तुमीच दिलेलो देह तो हांव सांबाळून दवरता. हांव ताच्यान तुमी दिलेलें कार्य करता. अशी ते क्रिया पालटे. कळ्ळें? मनान घट्टी धरून दवरचें आनी मानसीक सेवा करची. भगवंता संतांगत संगत कल करता मनान तांकां घट्टी धरून दवरचें म्हळ्यार की वी शूड गेट कनेक्टेड. अनुसंधान आसता. अनुसंधान आमकां पदोपदी पळोवचें मेळटा. कसलें अनुसंधान म्हळ्यार कसलें म्हण घरांतली कितली फंता कामाची बायल आसता ती 12 तास काम करता ती येता ती वता ती किंवां इवन घरांतूच राबतली बायल आसता ती. पण एक ठरावीक वेळार तांगेल घरच्यांगेल फोन येता. तो आतां फोन येतलो म्हूण तांकां गोत्त आसता. ते टायम पळयता आसतात कितले घंटे जाले म्हूण. 5:15 जाले की फोन आयलो की धांवन वचून फोन घेतलो म्हळ्यार एक समाधान. तें गेट कनेक्टेड. तशी देवा लागीं आमी ठरावीक वेळा बाकी वेळा आमगेलें काम जरी केल्लें शक्यतो कायम कनेक्टेड आसता. नाल्यार एक मद्दे 5-6 फंतपुणी आमी तें अनुसंधान देवा मग व्हड भाव ताका आवस भयंक आमकांय प्रीत आशिल्ली ताकाय आशिल्ली. खेळ वतालो की ना मला आई सांगताली तो घडघडयेक थोडो वेळ जालो की वयर येतालो खंय आई म्हणटालो. आई कले कामार आसताली. कल रे बाळा कल जाय तुका. काय ना म्हणटालो. परत धांवन वतालो आनी नुस्तें आई म्हणटालो. म्हळ्यार हें कळ्ळें. हां आई आस. आईक सांगचें हांव आस. आई तूं आस आनी हांव आस. अशी हें गेटींग कनेक्टेड. ते गुरूंगत संगती ही आमकां सज्जनांगत संगती जावंका न्ही ती तशी जावंका. कळ्ळें? तर ते मना सर्वदा सज्जनाचे नियोगी तावळे क्रिया पालटे. आपोआप तांगेल वागणें आमी सतत संग धरल्यार तांगेलो
तांगेल वागणें आमकां कळटा ती कशी करता ती. हां, आनी सज्जन म्हळ्यार कोण? संत सज्जन म्हळ्यार कोण? सज्जन म्हळ्यार आमचे वरीची जाल्यार बरेच एक मार्गार चलत आशिल्ले. साधक म्हण येद, बाधक विचार करना ती. बाधक विचार करची ना, थिंक पॉझिटिव्ह हें तांचल्या थंय शिकूं मेळटा. बरी स्नान संध्या करी एकनिश्ठा हें तांचल्या थंय शिकूं मेळटा. कडेरी कोणाचेर प्रेम कशें करता, कोणाक मदत कशी करता, पयशे म्हळ्यार सगळे न्हय, वेळेक कशी कोणाक उपयोगा पडका, हें सगळें ते सज्जन आमकां शिकयता. तेन्ना आमकां सुद्दां तांचे बद्दल एक नमने आदरयुक्त प्रेम, तिची भक्ती. त्या सज्जनांगेर आमकां भक्ती भाव मेळटा आनी आमगे क्रियाच पालटता. आमकां सगळ्यां बद्दल प्रेम दिसच्या लागता. तावळी तेकल करता ती क्रिये विण वाचाळता ते निवारी. उलोवचें येता बंद करा ती आनी फक्त क्रिया करूं लागा ती. म्हळ्यार आपोआप तुमकां श्रद्ध बसतली आनी तुमगेलें हें जातलें. देवा दयेन आतां हें संपत आयल्या, नाजाल्यार म्हाकाय दिसता आशिल्लें कितले वेळ हांव उलयता बसूं, तेंच उलोवचें. क्रिया पालटता आसुवें मगली म्हज्यान तितलें प्रेम आयलें हें हांव खंय पूण तपासून पळोवंक. कालचे पेक्षा आज हगूर 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 स्लो अँड स्टेडी, श्रद्धा अँड सबुरी. साईबाबांगेर श्रद्धा आनी सबुरी आसता, पेशन्स आसता, एकदम फळ लागना. तशी आमी कर्तवचें. ट्रस्ट योगा म्हणटात. योगाचे प्रॅक्टीस 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 प्रॅक्टीस. डिसिप्लीन. ठरावीक वेळार ठरावीक हें एक वाचचें म्हळ्यार वाचचेंची. तें वाचिल्या शिवाय न्हिदोवचें ना, तें वाचिल्या शिवाय जेवचें ना, आनी कले करचें ना. आयच्या दिसान तें करपाची. इतलें ध्यान करचें म्हळ्यार करपाची. आमकां सतत तागेलें उडास जातकी ना, हें पयलें हें. तर तशी जर वागली आमी तरी कल जाता तुटे वाद आमच्यांत मीपण कमी जाता. कोणाल्या वाद घालका अशें दिसना. कल्ल्याक तिवूय बरोबर आसा ती आनी आमी थोडे म्हणटा बरोबर आसा ती. तर गीव अँड टेक. सज्जन जाल्यार कल जाता दे ऑल्सो गीव अस अँड दे टेक अवर प्रायड. कळ्ळें न्हय? तें काण घेता ती. कळ्ळें? आनी तें कल जाता वाद थुंकता. वादान कल जाता वाद विवाद जाता आनी भयंकर मात्या दुखी जाता ताज्यान. कळ्ळें? तर तशी जावं नये म्हणून तांणी हांगा सांगल्या की सत्संगतीने शुद्ध मार्ग लाग न्ही समजा तरी आनी तोंडान नुस्तें ब्रह्मज्ञान आनी उलयता राबल्यार उपयोग केलो तसल्याक वाचाळ म्हणटा ती. तर हे देवा म्हाका वाचाळ करूं नाका, म्हाका क्रियाशील दवरी आनी ताजे खातीर सदैव तूच सांगात काम करची. तूंची सगळ्यांत आस पळोवन सगळ्यांक सेवा करची. तितली म्हाका संदी दी, बुद्धी दी, शक्ती दी, सगळें दी. मनाचे श्लोक न्ही आमकां सगळे दृश्टीन समर्थ करतात. समर्थ आमकां मनाच्या श्लोकांतल्यान समर्थ करतात. समर्थ कोणाक करतात? आमकां म्हळ्यार नेमके कोणाक करतात? आमगे मनाक समर्थ करतात मनाक. मन समर्थ जाल्लें आमगेलें एडवर्सिटी कोशंट वाडता. एडवर्सिटी म्हळ्यार कसले प्रसंग आयले बा आमी ताका तोंड दिवचें शकतात. भंय जाता म्हळ्यार समर्थ मागशें आसा ती. हें एक खात्री आसता. कळ्ळें? तशी आनी मनाक समर्थ जालें की मन समर्थ जालें की आमकां इतली खुशी जाता, आनंदी जाता तें मन की आमगेली अशी बुद्धी काम करच्या लागता. एरवी कल जाता मन संभ्रमांतू. मन म्हळ्यार कल्ले शेवटी इट इज जस्ट बंडल ऑफ थॉट्स म्हळ्यार संकल्प विकल्प अशें आसता. तर त्या बदलाक आतां सगळे बरेच थॉट्सच येता ती. आनी एक स्थिर जाता मन. स्थिर जायना फुडें बुद्धीक सुद्दां निर्णय घेवच्या बरें जाता. नाल्यार हे बुद्धीक सुद्दां न्ही तिणी निर्णय घेवंक बुद्धीने हें करूं की तें करूं. चल तुगेलें रॉ मटेरियल हाडी, कल फ्रिजांत कसली भाजी हाडी आस पळया. आतां हांव समजा म्हगेल्या मेडा विचारलें कल भाजी कल्लेस पळया गो हाडी म्हण. ती एक फावट वांयगण हाडटा, एक फावट बटाट हाडटा, एक फावट शेंग हाडटा, एक फावट कले ना म्हणटा, एक फावट आनी कले हाडटा, कडधान्य हाडटा आनी एक फावट कसलें म्हळ्यार एका एक हें ना तरी बुद्धी निर्णय घेवच्या शकना. तर एक कलें वेवस्थीत अमुक एक करचें आसा.
संकल्प विकल्प त्या सज्जनांगल संगतीन तूं विकल्प कमी जातात, नेगेटिव्ह थिंकींग कमी जाता ना. पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हणा पडे सगळी पौष्टिकता म्हणा कळ्ळें. भूक शमोची ताकद आसा, मन शांत करची पुष्टी आणि भूक शमयता कळ्ळें. इतले 3 ज्या अन्नांत गुण असता ती त्या गुण आमकां सज्जनांगल मनांतन तांगल वागण्यांतन आमकां मेळटात कळ्ळें. तेमीत कल करका तांणी सांगल्या आतां 109. जनी वाद वेवाद सोडून द्यावा, जनी सुख संवाद सुखे करावा, जनी तो शोक संतापहारी, तुटे वाद संवाद जो हितकारी. तरी हितकारी असता संवाद हो केन्नाय आमगेल हिता खातीर असता. हां. आणि संवाद केन्ना जाता जेन्ना वाद फुंडटा, वाद बंद जाता, वाद विवाद सोडून दितात आमी. कसल्याक वाद विवाद करचे. कम ऑन लेट अस मेक फ्रेंड्स, वी आर वन पार्टी. वाद विवाद करच्यान कसले अर्थ ना. हां. आत्तां सुद्दां इवन राजकारणांत आमी पळयता ती मस्त वाद विवाद हें तें माती धाडोन घेता ती. जाल्यार खंयच वेळार लेट अस मेक फ्रेंड्स म्हूण केन्ना म्हणटा ती जेन्ना तांगेल पगारू, तांगेल संबळ, तांगेल गिंबळ, तांगेले कल बोनस मेळची, पर्क्स मेळची वेळ येतकी त्या सगळे जाण एकमेकां शेक हँड करून चला बेंच वाजयतात अशी. इट शूड नॉट बी लायक दॅट. हक्क हें म्हणना ती वाद विवाद सोडून दिल म्हणना ती. हो वाद विवाद आसत जाल्यार स्वार्था खातीर आमी संवाद करचे म्हणटा ती. तशें आसूं नये. जनी सुख संवाद सुखे करावा. वाद विवादाचे भयंकर हें आसा ती कल म्हणटात ताका तोटे, नुकसान आसत, निजध्यास. वाद विवाद आमी इतकल जाता हांव म्हळ्यार कोणकी होड म्हूण लेखता आनी एक नमुन्याचे हें शे म्हळ्यार हांव म्हळ्यार कोणकी होड, हांव म्हळ्यार कोण. तरी हांव म्हळ्यार मिसेस नायक म्हणाली, कोण शिवांगी पाच्ची म्हणाली, हे हांव. ताजे भायर म्हाका कसलें अस्तित्व ना. हांवें तेमीत कल जाता मगल तोट कल जाता हो वाद घालच्या बैसून म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय वाद घालतना हांव म्हणलेलें बरोबर. तेमी निजध्यास म्हळ्यार कलें हांव ताजे भायर कल की आस ताजे अनुसंधान साधका मगल भितर हांव जो खरो हांव आस तो भयंकर प्रभावी आसा, परमेश्वर आसा. हांव परमेश्वर आसतना हांव एक रायाग सरदार म्हूण मानून घेतलें हांवें स्वताक. कल्ल्याक हो एक पयलो म्हळ्यार निजध्यास म्हळ्यार स्वरुपानुसंधान आमी करूंक जायना वाद घालेर. हां. कडेरी आमी आपण जावन दुख्ख शोक आमंत्रण दिवन आपयतात कळ्ळें. वाद घाल न्हू कसलें निश्पन्न जायना आनी आमी हरल्यार ताजें इतलें दुख्ख जाता. ते दुख्ख शोकाक आमी जणू काही हांगा समर्थ सांगता ती अंतकरणाच्या माझघरांत हाडून तांकां न्हिदोवच्या बिराड करून दिता ती. तुरता हांगा न्हिद्य म्हण कडेन हगूर ते घरांत येवन रिगतात आनी आमकां भायर काडटात. तशी जाता दुख्ख आनी शोक. कडेरी हा मगल हें म्हळ्यार की तुगल जाता, तुगल हें म्हळ्यार की तें तुगल हें मगल हें अशें जाता. हो भेदभाव वाडत वता. तुगल म्हणणेशी मगल म्हणणेशी, हांव म्हणलेलें बरोबरी तूं म्हणलेलें बरोबरी. हां. आनी तांत तुका जाता मग सहज आनंद आसा न्ही तो बिगडून वता आनी चित्तांत विक्षोभ म्हळ्यार भयंकर त्रास जावचे लागता चित्ताक. हां. तेमी ती हांव निश्चय कल केलेलो म्हाका आत्मज्ञान जाय म्हूण निश्चयान आनंद यात्रेक भायर पडली. मदें शिरकल ह्या वादान तूं अरे पांय ताणटा ती सगळे जाण त्या खेकडेक माशले हांतू कोळिणी कुर्ले उगडे जावन बशिल्ली टोपलीन तूं ते चरतात पळोवंक का जोर जोरान. तर एकलो भिवन गेलो खरेदी करूं वचूलेलो तो म्हणलो अगं ताजे धाम पिपुणी ते भायर वचना तुवें, भायर धांवन उचल्या कोणाल्या पांयार चडती तर ना ते केन्नाय भायर वचना ती. कल्या म्हळ्यार एकलो वयर चडूं लागलो की दुसरो तागेलो पांय ताणटा म्हण. तसले हे वाद घालतले एकमेकाक पांयच ताणटा आसतात. तेमी ती चित्ता एक नमुने निश्चय आमकां करूंक जायना, मुखारी वचूं जायना, आमकां उडकी मारूं जायना. हां. आतां हाका उपाय कल्लो म्हळ्यार कल्लें कशी सोडून दिवचो. एक गमत जाली. एक अशी वाद घालतलो आयिल्लो ते म्हापशी संतांक त्रास दितले लोक आशिल्ले न्हय. तर एकलो ब्रह्मज्ञानी म्हणून घेतलो पंडितू आयिल्लो. तरी तान तो सगळ्यांक वादान जिंकून पयशे मेळयतालो खंय. वादान जिंकले की तो ताका गुलाम जालो कोणाक जिंकलो ताका. तर ताणें
संत एकनाथ एकदम ज्ञानी असं ती म्हणून सगळे प्रसिद्ध आशिल्ले कीर्तनांनी करताले. तर त्या गांवांत पैठण येवन भितरी आमकां संत एकनाथाले वाद घालचे आसा म्हूण सांगलें. तांणी आयकलें, तांणी त्या एकनाथा पळय निशीन सुद्दां कशी मनुश्य आसा म्हणून वाद घालचे आसा ज्ञाना बद्दल. हो म्हळें. तर तांणी म्हळें म्हाका कल्ल्याक वाद घालचे. ना ना ना, आमगेल्या गांवाची प्रतिश्ठा आसती, तूं इतलो व्हड संत आमगेलो, तर ताजे मुखार हर नाका, तूं जिंकून येवंका म्हण. ओके म्हणाले, वाद घालचे. तर वाद करचे म्हळ्यार कल करचे आमकां तां गोत नाशिल्लें. ताणें सांगलें की पयले प्रश्न विचारचो, हांव प्रश्न विचारता, ताजें तूं उत्तर दिवचें. आनी तूं प्रश्न विचार, तूं कले सांगचें, आनी हांव तें तुगेलें म्हणणें कशें फट्टी आसा म्हण हांव कोण घालचें, ताका वाद म्हणटात. हांव कलेक सिद्धांत मांडचो आनी तो फट्टी आसा म्हण तूं एक प्रूव करचें, आनी तूं सिद्धांत मांडल्यार हांव प्रूव करचें अशें. तावळी ताणें म्हळें, संत एकनाथ वचूले जनार्दनाक पांय पडून, गुरूंक पांय पडून वचून ते आराम बशिल्ले. कसलें तांकां हें ना, म्हळ्यार टेंशन नाशिल्लें. तरी अशी कशी म्हूण तांणी हें केलें कलें. ताका म्हळें, हां म्हाका तें कल करचें म्हणून गोतना, वाद विवाद म्हळ्यार कशें म्हणून, तर तुमी सांगा ती म्हणून. तर तुमीच पयलीं चालू करा ती, तुमी व्हड संत म्हणून घेता ती. तर अशें तुमी कले तरी सिद्धांत, तुमी कले तरी सांगचें, स्टेटमेंट करचें, आनी तें फट्टी आसा म्हूण हांव प्रूव करचें म्हणून अशी. तर तुमी सुरू करात म्हणून तांकां उलोवचें लायलें. म्हळ्यार तांकां कल दिसलें त्या पंडीत म्हणून घेतल्याक हे कले तरी विधान करताले, आनी आपण तें कशी फट्टी आसा म्हूण सायंटिफिकली आपण प्रूव करतलो. तर हे उबरले आनी हांणी कल केलें, तांगेल इतली स्तुती करचे लागले. खरेंची तुमी कितली पंडीत, तुमी प्रकांड पंडीत, ज्ञानी, हें तें कितले अनुभवी. तुमकां भगवंतागेलें दर्शन जालें म्हूण दिसता, तुमी पळयलें की म्हाका कितली खुशी जाली, हें जालें. आनी सगळे नमुन्या स्तुती केली, सगळें ज्ञान तुमकां पायाशें आसा, तुमी इतल्या लोकांक वादांत जिंकलें, हें कौतूक दिसता म्हाका तुमगेलें अशी. कळ्ळें न्हय. अशें सांगून गप्प जाले. मुखारी प्रश्न विचारी ना, मगच सांगची सिद्धांत सांगून जालो. मागीर आतां तुमगेल द बॉल इज इन युअर कोर्ट. आतां तूं हें प्रूव करी की हें फट्टी आसा म्हणून. तो कल्ल उलयतलो, ताका स्तुतीच केलेली न्हय, तो फट्टी आसा म्हणून ताका तो कशें म्हणटलो. तो गप्पच बसलो, ताणें हार मान्य केली. तावळ कडे एकनाथान सांगलें, अशी कोणाकय वाद करच्याक भाग पाड न्हय. कळ्ळें. म्हळ्यार नुकसान तुगेल जाता मा, तुगेल अमूल्य वेळ आसा आयुश्याचो, त्या पेक्षा राम राम म्हण, दत्तागेल उपासन करी, गुरूंगेल उपासन करी, आनी सगळ्यांगेल सेवा करी. प्रत्येकान देव आसा म्हणून तोच कडेन तांकां शरण वचूलो. म्हळ्यार अशी जाता संतांगेल संगतीन तूं अशें जाता. तेमी ती जनी वाद वेवाद तो सोडून द्यावा, जनी सुख संवाद सुखे करावा. सुख संवाद केल्या कल जाता. एक वस्तूचे नमुन्याचे कंगोरे दिसच्या लागतात, भोव गमती दिसता. एक हे ह्या बाजून फोटकळे ताजे विंगड गमटाई, त्या बाजून फोटकळे विंगड गमटाई, मागशीच्यान कळे आनी विंगड, मुखारथान स्ट्रेट कळे विंगड, अशी सगळे नमुन्याचे आनंद मेळू शकतात. एक वस्तूचे नमुन्याचे अनुभव आयकूनचे मेळतात, आनी इतलें बरें दिसता. तो सुख संवाद जाता. आनी तो केल्यार जनी तोची तो शोक संताप हारी, मगल मनान जो संताप आसता एकमेकांगेल न्ही, तें आमकां प्रत्यक्ष कळटा की हांव एकलो बरोबर न्हय. एक प्रॉब्लेमाक 50 सोल्युशन्स आसतात, आनी कितली खर आसूं शकतात. हांव एकलो बरोबर न्हय, बाकीचे लोक सुद्दां खरे आसूं शकतात. तेमी ती जर खरें म्हाका ज्ञान जाय, तर हांव मल्ले आशिल्ले पॉयंट तांकां दिवचो, आनी तांचले आशिल्ले हांवें समजून घेवचो आनी आचरणांत हाडचो म्हगेल्या आयुश्यांत. म्हळ्यार म्हगेलें आयुश्य प्रगल्भ जाता वता न्हय, श्रीमंत जाता की न्हय. देवाण घेवाण आसता. तशी आतां हें म्हणटा ती नाणी कलेक्शन, आनी थोडे लोक करतात कॉयन्स कलेक्शन. तरी एकमेकाला मस्त कॉयन्स बरी जाली तर दुसऱ्यांक दितात, ती तांगेल परत घेतात, तांचले आशिल्ले तांचले मस्त आशिल्ले पळय, तर आमगेलें कलेक्शन वाडता वता. तशी ते सुख संवाद केल्या कल जाता, तो हितकारी जाता प्रत्येक वेळेला. तुटे वाद संवाद त्या ते म्हणावे,
विवेके अहम भाव याते जिणावे, अहंता गुणे वाद नाना विकारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी. हां म्हळ्यार कळ्ळें जाता अहंकार होच वादाच मूळ बीज कलेस. अहम हांव, हांव रे. ॲक्च्युली अहम ने हां न हंती न हन्यमानः, कोणाक नाश जावचे शकना तो अहम. अहम हो परमेश्वर, होच आत्मा जाल्यार ताका आकार येवन ताजो अहंकार जालो. हांव म्हळ्यार कोणकीची, हांव म्हळ्यार देह, देहाची अहंता आड येता. कांट शिरकलवरी दुसरे कले फूड भितरी वचना. कोणाक गळ्याच कॅन्सरान जालेलो न्ही तांकां फुड्डच भितर वचना, पाप कले खावच्याक जायना. तशें आमगेलें जाता. किंवा एक बरी बासुंदी केली बा, ते खावच्या वचुल्यार तांत आयते वेळार कोणकी मूस पडलो. आमगेल मुखार ते बासुंदी दिल्ल्यान तो मूस काण उडयलो. काण उड्डयलो तरी आमकां खावच्या जायना. ते उगडास जावनच आमकां वकार येता ती अक्षरशः. तशी अहंकार हें वादाच मूळ बीज आसा. कळ्ळें? तेमी हांगा वादान कल जाता म्हूण तांणी सांगल्या. कळ्ळें? अहम भाव सोडून वचका जाल्यार कल करका. अहंता गुणे वाद नाना विकार, नाना नमुने रोग येतात ते अहंकाराचे, नाना नमुने रीप हें जाता ती. हां तर आमी कल करका विवेक करका आनी वाद सोडून संवाद करूं पळोवका. ते संवाद कसल्याक म्हणटा ती तर विवेके अहमभाव याते जिणावे. ह्या अहंकारात तुम्ही जर जिंकलें विवेकाने तरी मात्र वाद तुटे वाद संवाद तो जो संवाद जाता तो हितकारी. तर हांगा वादान कल जाता म्हणलें तांणी सांगल्या. ते तांगेलें नांव केलें पांगारकर, लक्ष्मण पांगारकर. वादे चित्त जळे समत्व वितळे, संतोष सारा पळे, दीर्घ स्नेह गळे. मस्त वर्सां धोरून आमी मैत्री आशिल्ली. हां वाद केले झगड एकमेका लागीं आनी मैत्री गळून पडली. अहंकृती बळे पुण्यार्थ ती ही ढळे. हां हांव केल्लें हाजें थोडें पुण्य मेळ्ळें तेवें वता. शांतीक शांती चळे, शांती ना क्षम आयना. शांती म्हळ्यार क्षमा. सुबुद्धी ही मळे, बरी बुद्धी अशी इतली वसता ही बुद्धी मलीन जाता. संक्षोभ वादा नळे, संक्षोभ क्षोभ म्हळ्यार कोप, अस्वस्थता. हां वादी तो न चळे वळे. वाद घालता बसल्याक तो गप्प बैसना, ताका वळोन तागल मन वळोवच्याक जायना कोणाकय. आनी तो वाद पूण राबता तेवें ना. वादी तो न चळे न वाद ही खळे, होती खुळे आंधळे. वादान भाग घेता लोक पिश्श लागील वर वाद करतात. आनी तेमी कल जाता वादे वाढत वैर वन्नी बहुधा, तो म्या दिला टाकून. कल्ल्याक तर संवादी सुख थोर, रीती म्हणून स्वीकारली ही जुनी. जुने लोकांनी आमकां सांगिल्लें आसा संवाद करा ती, वाद कोर नाका ती. आमगेल्या म्हालगड्यान आमकां सांगल्या अहंकाराक वखद औदासिन्य म्हूण म्हगेल आईन म्हाका केन्ना सांगशिल्लें. कोणे अहंकारान उलयल्यार गप्प बसचे, शांत, तो आपोआप निवळटा. सत्संगी समधर्म मित्र निवही, संवाद सौख्यासही, येते जी भरती न त्या समदुजा आनंद लोकी ती. सत्संगाने समधर्म मित्र हे सगळे जाण मेळटात. संवादात सौख्य मेळटा आनी जी एक प्रेमाक भरती येता आनंदाक ती खंयचे तिनी लोकांक तसलो आनंद मेळचना. एक्क नमने मजा येता संवाद केल्यार. हां एकेकान एक एक पॉयंट सांगचो. जशी आमी हें करतात न्ही अंताक्षरी खेळटा ती, विंगड श्लोक सुचता ती विंगड हें येता, एक नमन्याची ताव येता खेळच्याक. तशी संवादांत सुख संवाद केल्यार आनी करुया म्हूण दिसता. हां मन प्रगल्भ जाता वता. तशी आतां 111 तांणी सांगल्या हिताकारणे बोलणे सत्य आहे, हिताकारणे सर्व शोधून पाहे, हिताकारणे बंड पाखांड वारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी. म्हणा तुगल हिता खातीरची तुका खऱ्यो गोश्टी हांव सांगतस. अरे त्या मनाक घे देवा, कसल्या घेना तूं. हां तुका जर संशय दिसता जाल्यार तूं स्वताचा शोध आनी विचार करून पळ न्ही. तुका मात दिल्लें न्ही देवाने, मन दिलें न्ही. हां विचार करची बुद्धी आसा न्ही, तर विचार कर आनी स्वता शोधून पळय हें हित कोणाक जावचें स म्हणून. आनी हिता खातीर पाखांड वाद म्हळ्यार कसलें कल्लेपणी वाद घालतले आसतात न्ही तांगेल संगती सोण दी
मगल घोड्याक 5 पाय, वय बाबा तुगल घोड्या 5 पाय, म्हाका वाद घालचे ना, तेंतान उठान वच. तावळी तुटे वाद संवाद तो हितकारी. अरे ते मुखार म्हणतात 112 श्लोकांतू, जनी सांगता ऐकता जन्म गेला. सांगत सती ऐकत सती सगळं जन्मतांत गेलं, परी वाद वेवाद तैसाची ठेला. हा संवाद जायना ती, उलटकल जाता. उठे संशयो, वाद हा दंभधारी. दंभान थांबून दंभा दंड घेऊन येतो वाद, आणि त्याने ती परत परत संशयच घेता. तू कलकी गोलमाल करतस, म्हाका मॅस्मरायज करतस, हांव म्हणलेली बरोबर आहे स, अशी तशी करून पटले तर के पटले म्हणच्या कबूल जायना. त्यामी तो वाद थुंटनाची. त्यामी सज्जनांग संगत गिरी असले वादविवाद सोड दी, आणि तुटे वाद संवाद तो हितकारी. कळलं? त्यांनी हांतू इवन भक्ती सूत्रांतू नारदान सांगल्या, न वादो न अवलंब्य. वादाच अवलंब केन्नाय कोर नाही. आता 113 ते सांगता ती, जनी हित पंडित सांडित गेले, अहंता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले. तयाहुनी व्युत्पन्न तो कोण आहे, मना सर्व जाणीव सांडून राही. म्हणे ते ब्रह्मराक्षस जाल्ले म्हणाकले, ते झाडार बसतल ब्रह्मराक्षस आणि अशी नाही. तांगेल जे हा म्हणल्यार खरं, हे जे अहंतस न्ही ताच जिमिती त्या ब्रह्मराक्षस जाल्ले राक्षसी वृत्ती तांकां सोड दिना. अंतकरणाचे घट्ट खिच्चून बसल्या, आणि ती राक्षसी वृत्ती घेऊन हान्ने म्हाका वादांत हरयलेलें, की हान्ने मगल हो मगल अगेन्स्ट वचुलेलो म्हणून तागल हांव अनहित करतलो. अशी कोण कोण करून स्वतागल अनहित हे कोण घेतात ही अंतकरण, आणि कडेन नरकांत वचून पडतात. त्यामुळे तांकां ब्रह्मराक्षस म्हळ्या. तयाहुनी व्युत्पन्न तो कोण आहे, मना सर्व जाणीव सांडून राहे. पंडित कोण तर पंडा बुद्धी म्हळ्यार आत्मबुद्धी. पंडा बुद्धी म्हळ्यार आत्मबुद्धी. विद्यते यस्य सह पंडित. कळमें? कोणा लागीं आत्मबुद्धी आस की देहबुद्धी वचून कोणा आत्मबुद्धी स्थिर जाल्या की ताका पंडित म्हणका. हां, तर पंडित कशें आसका, तागल वागणें कशें आसका. पंडित तो भला नित्य भजे जो विठ्ठला, अवघे समब्रह्म पाहे, सर्वाभूती विठ्ठल आहे अशें म्हणटा. तो खरो पंडित. हां, तरी तशी न आसतना आमी जर जनी हित पंडित सांडीत गेले, हे स्वताक म्हणून घेतल पंडित असतात न्ही, आपणा गेले हित उडोवन वचूल ते. इतले संधी मेळटानी स्वताक बरेपण करून घेनी, आणि कडे ब्रह्मराक्षस जाले म्हणकले त्या पिशाच्या योनीन सुद्दां वतात. इतल्या हाज्यान तांकां म्हळ्यार दुसऱ्यागेल खून नस काडचे खातीर खंयचेच तरा वतात ते. अशी तयाहुनी व्युत्पन्न तो कोण आहे, मना सर्व जाणीव सांडून राहे. तर ताचपेक्षा जो खरो पंडित तागल विद्वत्त कशें आसा तें पळोवंक. त्यामी ती तांकां सांगल्या ताचे खातीर कल्ल करी. तर नाम घेणे देवा, नाम घे. फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे, दिसेंदिस अभ्यंतरी गर्व साचे. क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे, विचारे तुझा तूच शोधून पाहे. अरे नुसते उल्लोंकल जावचे स, आणि उल्लोंका ते कल उलोंका. इट शूड बी प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल नातिले तू दिवसभर उपास करी उद्दा थंय घेनासतना. इट इज नॉट प्रॅक्टिकल. देहाची कली गरज असता, तर देह वापरच्या दिला वय ताका समज सर्वीस करून दवर का न्हय बऱ्या कंडिशनान तू. तरी नुसते वाचाळत मागीर ब्रह्मज्ञान सुद्दां अशी सांगका जे तुमकां अनुसरच्या जावंका तसले सांगका. प्रपंच करतना देवाला उडास कशें करूं जाता तें सुचोवंका. ताजे खातीर देवा नामा संगत जी आसा ती फुकट, पयशे खर्च करका लागना, कल्ले ना ताका. फुकाचे मुखी बोलता काय वेचे. हां, तरी नाम घेवची सोड न्हू, तुमी नुसते वाचाळता ब्रह्मज्ञान सांगता ती. हां, तुमगेल कले खर्च ना, फुकाचे मुखी उलयता वता ती. दिसेन दीस अभ्यंतरी गर्व साचे. हांव कितलें सांगता, हांव कितलो ज्ञानी, हांव इतलें शिकिलो, हो गर्व वाडता वता. आणि गर्व वाडता वता शिवाय ते गॅस भरता न्ही फुग्यांतू, तशी तो वयर 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 वता, आणि एक लेवल वचून की फट्टकन फुट्टा, पुरे फुस्स जाता. तशी मरचे वेळारी हांगेल गर्व सगळो फुस्स जाता. कोण्णे तांकां विचारचें येना ती कले करनात.
त्याने क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे, विचारे तुझा तूच शोधून पाहे. 114. आत्तांग सांगतात, तुटे वाद संवाद तेथे करावा, विवेके अहंभाव हा पालटावा. हां खंय करका विवेक करका. म्हणा कळलें आमगेल मनाची दिश बदलका. दिश म्हळ्यार आत्तां आमी फक्त प्रपंचान गुंतल्यात. आत्तां आमी देहाभिमुख आसत. म्हळ्यार देह म्हळ्यारच हांव. ह्या कल्पनेंत आमी रमल्यांत मात्र न्ही, घट्टी नुस्तें रमल्यान मात्र न्ही, घट्टी आमगेले ती हेंच जाल्या, प्रतिश्ठापन जाल्या ताजी मनांत आमगेल्या, की हांव म्हळ्यार फक्त देह म्हणून. कितले कोणें सांगिल्लें तर की आमी आयकनात. तस वेळा कल जाता, विवेके अहंभाव हा पालटावा. त्यामुळे वाद सोड न्हू, सज्जनांगेल सहवासांत राबून संवाद करका. आणि मागीर विवेकाने योग्य विचार करून हो अहंभाव कशी पालटचो. योग्य विचार म्हळ्यार कल करचो. हांव म्हळ्यार देह, देह मगल, हांव म्हळ्यारच देह, मगल मालकी हक्क आसता ताजेर, मगल देहाचेर. अरे कसले मालकी हक्क. तुका खाल्लेले पचोवची तितली ताकद सो तूच जाणना, कोणकी तुका पचन शक्ती दिता तें पचता. आज आईल क्षण फाय तू आज सद म्हूण तुका खात्री ना, कोणें तुगेलें आयुश्य हिरावन घेवचें शकता. कसलें तूं केन्ना हार्ट अटॅक येवचें शकता. कसलें तुगेलें हातांत आसा. तुगेलें केन्ना एक पॅरलिटीक अटॅक येवचें शकता. कोणाक ब्लड प्रेशर वाडचें शकता, कोण शुगर आयते वेळा वाडचें शकता, कसलें चक्कर येवन पडचें शकता. आमगेल्यान तुला एक पाप मध्ये अचानक गेली, कसलें जाय नाशिल्लें. म्हळ्यार बरें मरण बरें मेळ्ळें, पण ती सतत देवा कडल्यान आशिल्ली न्ही, बरें जालें. नाजाल्यार हांव केलेलें असलें तांगेल कल गती मुखारी, तांकां चान्सच ना. लॉटरी मेळ्ळें वर मनुश्य देह मेळ्ळा तुमकां, आनी तुमी अशी फुकट घालयता ती. तेमी ती अरे बाबा, विवेके अहंभाव हा पालटावा, तुटे वाद संवाद तेथे करावा, जनी बोलण्यासारखे आचरावे. आमी कल सांगतात न्ही, ते प्रॅक्टिकल आशिल्लें सांगका आनी तें आमी करका. क्रिया पालटे भक्ती पंथेची जावी, भक्तीन करका. म्हळ्यार कळ्ळें आमी जे अहम म्हळ्यार मगल देहाभिमुख आसत ते आमी आत्माभिमुख जावंका. देव म्हणेल कोणकी शक्ती आस, तागल भक्ती करका, तागल बद्दलची कृतज्ञता दाखोवंका. म्हळ्यार कल जाता मुखावेल सगळे जे श्लोक आसत नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. हांगा हेत पयले एक थोडे श्लोक पयले जाल्ले, नुपेक्षी कदा देव दासाभिमानी. म्हळ्यार दास्य भक्ती केल्लेल्यांक केन्नाय देव सोण घालना, उपेक्षा करना तांगेली. दास्य भक्ती पूण करका लागता. अरे भक्त हें जावचें, जस्ट गेट कनेक्टेड. कल्लें ना वचून तागेले पांयार बसचें, देवा म्हाका गोतोस, हांव मस्त पापी आसा, म्हाका कल्लें कळना, जाल्यार हांव तुगेलें चेडूं न्हय मा. आमगेले घार एक कामाच येताली, तिगेले कले मल्ल्या थांगेलें काम करचें आसलें की ती लबाड आशिल्ली. ती येताली, आई तूं म्हाजी आई ना ग, मग म्हाज्यासाठी हे करून दे हांव. तरी हांव आमगेली देह बुद्धी ए मस्का मारूं नको म्हणटाली. जाल्यार देव तशी सुद्दां म्हणना. देव म्हणना मस्का मारूं नको म्हण, तो आपलें म्हणटा. ती आवस जाता, आवस आसती आमगेली. तेमी कशी आशिल्ली तर की भक्त जाल की, भक्त म्हळ्यार कळ्ळें विभक्ती ना. हांव मगलें ना, हांव जो आस तो तुगेलो आस, हांव तुगेलो आस. देवा तूं मगलो म्हूण म्हणलें की कल जाता, देवा तूं मगल न्ही, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, तें दी. तशी न्हय देवा, हांव तुगेलो. कशी भुरस आस, घाणेरड आस, म्हाका कल्लें कळना, अज्ञानी आस, दंभाने मोहीत जाल्लेलो आस, म्हाका आसक्ती अजुनी वचना, मगल मन वळना, कल्लें करूं शेंबडे पोर आसता न्ही, भुरशें जालेलें, कितले घाण करून घेतल्या, शीसू केल्या सान चेड्याक, जाल्यार तें सान जावन जेन्ना वता आवसू लेगी, आवसू पयलीं त्या चेड्याक साफ करता, घाणेरडे म्हूण धूर करना. तशी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. तांणी कोणा खातीर कश्ट सहन केले, तर श्रीहरीने मस्त जन्म घेतले. बहुश्रापिता कष्टला अंबरुषी, तयाचे स्वये श्रीहरी जन्म सोशी, दिला क्षीर सिंधू तया उपमानी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. अंबरीश राजा हो विष्णू भक्त आशिल्लो, महाविष्णू भक्त.
हां तरी तागल एक कार्तिकांतल की व्रत अशिल्लें खंय एकादशीचे तो द्वादशी दिवसू तें हें करून निवेद्य करून हें करून दान करून कड्डेरी अतिथींक दिवन कड्डेर तो पारणे करतालो पारणे म्हळ्यार उद्दा पिवचें तर दुर्वासाने दुर्वास ऋषी अशीची आमी म्हळ्यार दुर्वास म्हळ्यार धूर रपकाताने तशी तसले तो ऋषी कोपिष्ट शाप दिवचे कच आमकां लक्षांत आसताले तर तो एक अकस्मात प्राप्त जालो सकाळी फुडें आनी ताणें सांगलें हांवें रायांत पूज बीज केली जेवण वचचें म्हणून सांगलें राब न्हांवन येता ती म्हणून आनी न्हांवन वच्चाक जे वचून न्हांवन येता म्हणून भयंकर वेळू म्हळ्यार तांगेले ते द्वादशी लागचे पयलें हां द्वादशी थोडी वरली सबंद अख्खा दिवस ये दिसता आनी द्वादशी जायना पळय पारण जर कर न्ही ते एकादशी पुण्य पुरें वता तेमी बायलेन कल सांगलें की हें तूं थोड एक हें तिर्थाच उद्दा एक थेंब तिर्था उद्दा घे म्हळ्यार पारण जातलें आनी कड्डेर ताक हें करीत कल निमित्तान हें कशें जालें म्हण गोतना म्हण तो दुर्वास आयल मग ताका अंतर मनाक कळ्ळें की हाणें पारण कोण जाल्लें म्हण उद्दा पिल्लो म्हण उद्दा म्हळ्यार कळ्ळें एक थेंब पिल्लें पाप तरी ताणें आपणा जटेन ताणें केंस उपटून ताका ती रायाचेर ती कृत्या निर्माण केली कृत्य म्हळ्यार राक्षसी आनी त्या रायाचेर सोडली रायाचेर सोडले भितर विष्णूगल सुदर्शन चक्र रायागल रक्षणार्थ येवन त्या कृत्येगल नाश करून दुर्वासाल मागशी लागले दुर्वासे महान तपस्वी न्ही हां ते ताका स्पर्श करनी जाल्यार विष्णूक शरण घालता मागशी लागता खंय वचून थंय टांग ती तलवार आसता तशी तर विष्णू सांगलें मल्ल्या कल्या आयला त्या अंबरीशाला वच हां आज तो तुगल वाट पळयतची वरसभर जालें तूं वरसभर हे हान तूं खंयचे ते चक्रा मागशी फिरतस चक्र तुजे मागशी फिरतस आनी तो पाप केले खायना पिनासन उपास काण वर्सभर राबला तर ताका हांव तुका शाप दिता म्हणून ताणें शाप दिलो की तुका जन्म घेवंका लागतलें म्हण तर विष्णून सांगलें हांव तुजे खातीर जन्म घेता आनी 10 जन्म घेतले ताणें अंबरीशा खातीर हां तयाचे सोये श्रीहरी जन्म सोशी तशी उपमान म्हूण एक आशिल्लो ताका पाप गरीब तर पिट्टांत उद्दा काडलो न्हू ताका हांव दूद म्हूण पिवयताली एक दीस ताल फ्रेंडान ताका घार आपयलें थंय ताणें खरें दूद पळयलें आनी तो हट करून बसलो म्हाका दूद जाय म्हाका हें पिट्टा उदक नाका म्हणून हां तावळी तीन सांगलें आमी गरीब तूं देवागेलें आराधन करी देव तुका दितलो आनी तसल्याक त्या उपमन्यू म्हणटात ताका वशिश्ठ कुलोत्पन्न हां व्याघ्रपाद ऋषींगल ज्येष्ठ पुत्र तो आनी धौम ऋषीगलो फोड भाव तो एक फंता भावा सांगात खेळू वचून तावळी तशें जालें गायी धार काडटना ताणें पळयली आनी ताका काय थोडेशें दूद पिवचें मेळ्ळें थंय फ्रेंडाल घार हां तावळ कसलें गोमट बरें अमृतशें दूद म्हणून ताणें हें करना पळय ताणें आमकां खंय ताणें हाडचें देवा म्हणून आवस म्हणाली तावळ ताणें देवा भगवंताल अनन्य भक्ती केली आनी क्षीर समुद्राचें ताका परमेश्वरान क्षीर समुद्र दान दिलो दुधा समुद्र दिलो आनी नुस्तें पेल भर दूद न्ही तशी धुरू लेकरू बापडे दैन्यवाणे हें सगळें कल खातीर आयल्यार शेवटची लायन कली हांगा नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी असले 10 श्लोक आसात तातूंत धुरू लेकरू बापडे दैन्यवाणे तर सावत रावसून पायार बापसूल पायार बसले म्हणून सावत रावसून त्या ध्रुव बाळाक 5 वर्साच्या लकोन घालें तूं मगल पोट्टान जन्मा येवंक आशिल्लें तर तुगल पोट्टान कशें जन्मा येवंक हांवें तर देवाल प्रार्थना करी देवाल प्रार्थना करूं वचून तर ताका कितलें वायट दिसलें म्हाका देव कल्ल मागचें तर देवाक सांगतालें म्हाका अशी एक जाग दी खंय थान म्हाका कोणें लकोन घालचें शक्य ना तावळी कृपा भाकिता दिधली भेटी जेणे चिरंजीव तारांगणी प्रेम खाणी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी तर अढळ पद मेळेल त्या ध्रुबाळाने वर्स कितली फक्त 5 गजेंद्रू म्हळ्यार कलें हस्ती महाहस्ती हां ताका पाय एक फंता मगरीन धरलो महासंकटी वाट पाहे हां आनी तावळी श्रीहरी म्हूण तो गजेंद्र पाप तो खंयची शापान गजेंद्र जालेलो आसता हां स्वर्गांतलो असतो
तर ताका उडासच देवागलो आणि ते देवाल अनुसंधान दवरन तो हड्डोडान वदरता तरी गरुडाचेर येता की ना आणि त्या गरुडार थावन तो देव उडकी मारता ताजे खातीर पॅरेशूट आनी कले ना अशी उडकी मारता आणि ताका वांचयता. गजेंद्र महासंकटी वाट पाहे तया कारणे श्रीहरी धावत आहे. उडी घातली जाहला जीवदान नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमान. आणि तू भक्ताच हें सांगलें. भक्त जाल्यार कल जाता कसले करता म्हणना भक्त कळत नकळत नाम घेतले आणि मुख्य म्हळ्यार सान जालो थेंब जालो आणि म्हाका आपले म्हण देवा म्हाका आनी कल्ले नाका म्हाका फक्त आपले म्हण. दास्य भक्ती कशी करची हें म्हाका गोतना तूंची शिकय मला थान करून घे. पण फक्त हांव तुगलो तेमीत म्हाका बुरस म्हण धूर कर नाका अशी. अजा मेळू पापी आशिल्लो तो पापी म्हळ्यार बायले सोडून ते वेश्येला वचून राबिल्लो तो हळ ब्राह्मणाल चल्लो. तो कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला. तान्ने एक 7वे की 8वे चेडा नारायण म्हणून नांव दवरलें. त्यावेळी दुसऱ्यान सांगून ताजेर इतली प्रिती मरचे वेळार तो नारायण 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 म्हणटालो. तशी चल्ल्या गेल मिशेन नांव घेवन सुद्दां तानकल केलें अनाथासी आधार हा चक्रपाणी कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला. अजामेळ पापी तया अंत आला तेव्हा कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला. अनाथासी आधार हा चक्रपाणी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हांगा आमी राब्या आणि हें सगळें करचे खातीर समर्थांक गोत तसं आमगेलें कितलें कल म्हणटात कुवत कितलें आसा देवा आमगेलें कुवत कितलें आसा हें समर्थांकय गोत तसं. तेमी समर्थ म्हणटा ती कांय दिवं नाका ती पण आमी देवा श्री रामागल प्रार्थना करुया तो इतलो नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमान. आमी तागेले भक्त जावया आमी तांगेले कृपाळूपण वाटून माता जाला. तो कृपाळू मातेंत ताणें सगळ्यांक पळयतलो कशें तो एकलो आवस जावन म्हणून ताणें आईक तत्व निर्माण केलें आमचे खातीर. तर ताज्यान तूं इतलें ताणें मात तयार केलो सगळे प्राणी जातान सगळ्यांक तूं आवस म्हणून तयार केली आणि त्या आवसूल प्रेम आपणाले आशिल्लें प्रेम त्या आवसून भरलें. तर तशी तो स्वता कितलें ताका प्रेम आसतलें ताणें मनांत केल्या कल्ले जायच ना. त्या खातीर आमी तांगेली प्रार्थना करुया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी दयाळा अरे कल्याण करी राम राया कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ महारुद्र हनुमान की जय. मंडळी हे रामरायाल कथा हे समर्थांगल मनोबोध हे सगळे पळयल्यार ते वाचल्यार आमगल आचरणांत हाडले
आमकां कसलेंय कमी पडचें ना. कल्या म्हळ्यारी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. आमी फक्त भक्त जावया आनी हें विवेचन पुष्प तांगेल चरणां गजेंद्राने कमळ थुंटवन अशी उडयली खंय. ते श्रीहरी गळ्यांत वचून पडलें वैजयंतीन. तशी आमी तें पुष्प त्या श्रीरामराया चरणांचेर दवरया. आनी साधकां खातीर सगळे इन्क्लुडींग अवर सेल्फ आमी प्रार्थना करुया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शांती. आज स्वातंत्र्य दिना दिवसू आमी ठरवया आमी मनाक स्वतंत्र करचें. वी हॅव गॉट चॉयसीस. आमी ते चॉयस हें करून तुटे वाद संवाद तो हितकारी करुया. तितल्यांची. नम पार्वती पते हर हर महादेव. धन्यवाद बच्चे. आता पर मेळया नव्या प्रस्तारा. हां जाय. धन्यवाद. बरं. हॅपी इंडिपेंडन्स डे सगळ्यांक.